जायते जाण हांव दिसलो रे दिसलो रोखडेंच म्हणटात माणकामती कार्यावळ सुरू जाता आनी आयज खेरीतपणी हांव हांगासर तुमकां माय मोगाचो आनीक वरभरीत येवकार दिता आयच्या ह्या खासा कार्यावळीन. जायते जाण म्हणटले आनी अजापतले आतांच सोत्री आसा. हय, पावस सुरू जालो रे जालो. जायते नवे नवे अखंड कलाकारांक घेवन तियात्र भायर सरतात. तुमी पळयलां आसतलें गेल्या त्या विकाक गेल्या त्या सातोळ्याक हांवें मिनी द बांदार हाचे थोडे अनुभव ताचो नवो तियात्र हांवें तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला. पूण हे पावट कॉस्तांसीन क्रास्टो आपलो नवो तियात्र घेवन भायर सरला. म्हाका दिसता सुरवातेक ताचो जो बोर्ड आसा जो बोर्ड ताणें पितायला ताचेर आमी नदर मारुया आनीक मुखार या. आतांच आमी कॉस्तांसीन क्रास्टोच्या तियात्राचो बोर्ड पळयला आनी ह्या तियात्रांतल्यान आमचो लुईस न्हेसता. लुईस खोडेगान कॉमेडी करून तुमी लोकांक बरेंच हांसयल्यात. हय. आनीक अशीच आनीक नवी नवी आनीक आयडिया घालून ही कॉमेडी आनीक फुलोवपाची तुमची तयारी आसा आसतली. हय, स्टार्टींग म्हणल्यार स्टार्टींग पयलीं येता तेन्ना आमची स्टार्टींग स्क्रिप्टीन आसता तेंच आसता. मागीर आमचें ओन घालून मागीर कॉमेडी वाडत वयता. ती आनी हातीन धरूंक मेळना. म्हणटच हो तियात्रूय म्हाका दिसता हातीक धरूंक मेळची ना. तुमच्या ऑडियन्साक तूं कितें सांगूंक सोदता? ऑडियन्सांक ह्या तियात्रा बद्दल सांगूंक सोदता. ऑडियन्स म्हळ्यार आमी म्हापसा शो जाला थंय ऑडियन्साचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो जो सहजा मेळना म्हापशान. भरपूर मेळ्ळो तो आनी मारगांवूय बरो जालो म्हणटकीर हो रिस्पॉन्स बरो मेळटलो आनी हो शो सगल्यांनी चोवचो. ह्या तियात्राचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी कॉस्तांसीन क्रास्टो म्हज्या बरोबर आसा. कॉस्तांसीन सुरवातेक हांव तुजे लागीं मागता ह्या तियात्राचें नांव तुवें एक फोर्सान लोकांक सांगो. सांगपा म्हळ्यार देवतन बाब हांवें तियात्रा जेन्ना एक म्हणजे दुसरे भाशेन दवरला आनी हांवें सगळे पाटी चाळ्या गुन्यांवकार दिसताय. हे पाटी हे तियात्रा मुगेल्या चोळांचे पेस करून दाखयला. म्हणजे चोळां शिकलोलीं कितें कोत्ताय आनी शिकप नासलोलीं मनशांचें कितें करतात तें. सो मुगे तियात्राचें हांवें अशें केलां हाडा म्हणजे एक नांव दुसरे भाशेन हाडा. म्हाका जायते लोक म्हणटात तुगे तकली कितें करून चलता ही नांव तूं खंयसो हाडटा म्हणून. सो ते बरोबर बरयता तें कोता मागीर नांवां अशें बसोवपा मेळटाय. आनी काल तुका म्हाका म्हापसा आमगे तियात्रा लोक भरपूर लोक जालो आनी म्हाका लोकांनी नाद दिलो म्हणजे तूं एक दुसरे भाशेन स्टोरी करून हाडल्या म्हणून म्हणजे चोळांचें हे करून चोळांक गुन्यांवकारी हांवें तशें करून. सो म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी आयज तुका मडगांव मुगे तियात्र हावसफूल जाला आनी लोक म्हाका भरपूर हें करता आनी कांतराय मुगे बरी जाली कॉमेडी बरी जाल्या आनी प्ले सामकी बरी म्हणटा सगळे थिंगा. कॉस्तांसीन फकत तूं पावसाच्या सिजनाकूच आपलो तियात्र घेवन कित्याक भायर सरता? पावसा सिजना म्हळ्यार देवतन म्हळ्यार हांव वर्सा एक तियात्र काडा कित्याक पावसा सिजन येयलो लोक बेकार आसता आनी लोक सगळो कांय एन्जॉयमेंट आसना म्हणून तियात्रान बसता. आनीक ह्या तियात्रांत सगळे विचून विचून कलाकार घालचे पडटात गरज आसा अशी दिसता तुका? सांगपा म्हळ्यार जेवतन बाब बरे एक्टर गायले तूं कोण एक्टराक येताय आनी तियात्र येताय आनी लोक एस एक्टर गेल्यार सुमार करता आनी येयनाय. एक्चुली ते एस बरे कांतोरीस म्हणटाय बरे सिंगर बरे म्हणपी म्हळ्यार लोक कितें हें कमेंट करताय कळ्ळें कितें तेम कितलीं बरीं कांतरां म्हणून लोक मानून घेयना. हांव नकळो काय कितें म्हणटच तुवें एक बरीच नेटान मुखार वचपाची चाल कॉमेस केल्या. हय आनीक तूं फुडार दिक जातलो. मुगे एक विशय मुंटात गोरकार जावन आसा वडील आपल्या फामिलीचो जबाबदारी ताणें पाडूंक जाय सांबार करून आपल्या बायल भुरग्याचो. कितल्या गोरकारांनी फामिली पासत रोखडाचो घाम वारोयला आपणाचो. इतले करून
पळोवया त्या गोरकाराक कसलो इनाम मेवता जायत ताज्या कोश्टाचो. झेवियर, कॉस्तासीन क्रास्टोच्या तियात्रांतल्यान तो कांतारां गायता वय म्हणटोच ही कांतार तुजें कशें कितें आसा? हें कांतार न्हू एक फॅमिलीचेर आसा, पूण सांगो असो जाल्यार तुमकां ती रियल घडणी घडलेली, पूण हांव डिस्क्लोज करना खंयसर घडलेली पळय ती, पूण रियल घडलेली. सो त्या कांतारान एक हांव गोरकाराचो वालोर दाखयता. गोरकार कितें पळय तो जायते फावटी आमचें हें जाता, जोडटा पळय तेन्ना गोरकार जावं सगल्यांक, बायलेक जावं भुरग्यांक सगल्यांक. एक पाटी तो रिटायर जालो की ना तेजो मागीर तो व्हॅल्यूच आसना. व्हॅल्यू आसना कित्याक एका कारणाक लागून, जोरी तर तेणें तेजें नार तर बँकान कितें दुडू दवरल्या जाल्यार तेन्ना ताका वालोर. जोरी तर तेच दुडू तेणें आपल्या बायल भुरग्याचें नार दवरल्या पूण तेन्ना ताका वालोर मेळना. पूण हें सगल्या मदें घडना, थोड्याच मदें घडटा. थोडीं बायल भुरगीं आपले जे गोरकाराचे पयशे आसूं ना आसूं ताका सदांच वालोर दितात. पूण ह्या कांतारान हांवें दाखयलां कितें म्हणजे एक गोरकार कितलें जोडटा, जाय फॅमिली पासत जाय तें कोत्ता, पूण आखरी तो सगले आपल्या जे बायल भुरग्यां जेन्ना दोत्ता ताका शेबरात कोत्तात आनी तो बाळो कुसोन मोत्ता. झेवियर, एक तियात्र पालकाचेर येवप म्हटल्यार जायतीं कांतारां आसतात, कोणीच 12 पूण आसताच. वय ह्या कांतारांतल्यान एक एक टॉपीक, एक एक सब्जेक्ट लोकांच्या मुखार येता आनीक एक एक जी घडणी, जें कितें घडलां जावं जें कितें घडपाचें आसा ह्या विचारांनी ते आमी लोकां मुखार शेवटितात. सारकें. तर अशी तूं जायत्या तियात्रांत नाचता आसतलो? खूब खूब येयल्ले तियात्रांनी आहा. होय. आनी ह्या पावसाच्या दिसांनी ह्या हॉलांनी हे तियात्र बरे भशेन एडजस्ट करूंक जातात? हय जाता म्हणजे आमकां डायरेक्टरांचो खूब सपोर्ट आहा आनी सगळे डायरेक्टर आमी पयलेंच सांगता मातशें आमकां एडजस्ट कर म्हणून. जेन्ना दुसऱ्याच्या तियात्रान तेन्ना एका एक दिसाक आमकां 3-4 लगून तियात्र नाचचें पडटा, सुबेज लगून. पूण तुमी आतां म्हणटले तुमी तियात्र 3-4 कशें नाचता, केन्ना म्हापश्यां, केन्ना पणजे पत्ते म्हापश्यां, पत्ते पणजे मडगांव, केन्ना सांवड्ड्या. म्हाका उगडास आहा एक पाटी 5 लगून तियात्र केल्या एका दिसा. सो आमी चड उपकार वाटयता चडसो डायरेक्टरांचो, ते बऱ्या भशेन आमकां एडजस्ट करतात आनी धाडटात म्हणून. पूण तुवें लोकांचे उपकार हाडूंक जाय, कित्याक लोकूय तुमकां तितलोच एडजस्ट जाता. हय आमी लोकांक बी आमी पावताच, लोकांक लागून आमी केहे पूण पावताच. पूण आमी येता आसतना कितले रिस्क घेवन येता, पूण तरी आसतना लोकांक आमी आमची कांतारां दाखोवंक पावताच. थँक्यू. आगुस्ते पंचवाडी हाणें ह्या तियात्राचें संगीत केलां. मिस्त्री, आजच्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतनाच कशें कितें तुवें ह्या तियात्रांत संगीत केलां? कारण 1-2 शो जाता थंयच आसा. उजवाड घातल्यार अदीक बरें. मुगे भशेन हांवें बरे पद्दतीन केला, बरे भशेन दिलां आनी बरें चल्लां. अजून काल शो जालो पयलो बरें जालो म्हणून जालां सगळें. हय म्हणटच जायतें एप्रिसिएशन येता. तर हो जो तियात्र चलता कॉन्स्टन्सिनाचो, हेची ह्या तियात्राची काणी तुका कशी लागल्या? काणी बरी लागल्या, स्टोरी बरी लागल्या. म्हणटच फुडें वचपाचो हें आहा ताका चान्स आहा मुखार वचपाचो. आनी जेरूल येतलो? येतलो जेरूल येतलो. सगळे वाटेन कॉमेडी बरी जाल्या, कांतारां बरी जाल्या, स्टोरी. तुज्या सांगाताक कोण कोण वाचतात? मुज सांगाताक एंटनी हाचो आजावे पणजेचो, ड्रामार आयवो आनी गितार एकलो कोण नांव बी नाचत कोण. ओके, म्हणटच जे सगळ्यांनी तुका बरे भशेन सांगात दिला. पालकाचेर वेगळी नामना असलेलें आनीक आपले स्वताचे अशें तियात्र ताणें जायते सादर केल्यात. तरी आसतना दुसऱ्याच्या तियात्रांत तितलोच खान मारून ते वावुरता. ते आनीक दुसरें न्हय पूण रोमा. रोमा, तुका येवकार. आनीक कॉन्स्टन्सीन क्रास्टोच्या ह्या तियात्राक तुवें जो खान मारला, कशे पद्दतीन मारला, ही पार्ट जी आसा ती तुवें कशी कितें सांबाळल्या? सांगचें म्हटल्यार ही ताची पार्ट आसा ती चेडवांचेर बेज केल्या आनी म्हज्याय घराब्यान आमी 4 जाण चेडवां. सो ताणें हे पावटी जी प्ले हाडल्या ती डिफरंट. सदांच आमी म्हणटात आवय बापूय चेडवां आसल्यार खूब खुशाल, चेडवां जल्मल्यार खूब खुशाल. पूण ताणें आपले प्लेयान दाखयलां चेडवां चेड्यां भितर अंतर कांय ना. चेडवांय तशींच जावंक जातात, चेडेय तशेंच जावंक जातात. सो हे प्लेयाक म्हाका खूब उमेद भोगली आनी जो मायेचो रोल हांव हे प्लेयान करता तो करूंक म्हाका खूब उर्बाय येयली. खंय तरी तुज्या कुटुंबाक हे पार्ट खंय तरी तेंकोन वेता काय म्हण? ना, तेंकोन वचना. कित्याक आमी आमच्या घराब्यान चेडवां जालीं खरीं, पूण आमी
आमचो घरा पळय हे पोरीं करूंक ना पूण ह्या प्लेयांतल्यान म्हाका दिसता जावंक शकता काय अशी दुबाव म्हज्या काळजान येता आनी हांव म्हणटा अशें जावंक नाका हय एक माय ह्या नात्यान ह्या तियात्रांत एक माय कशी वावुरता आसतना हें समाजांत जावचें न्हय न्हय ना कित्याक चेडवांचो दर्जो सदांच वयरूच दवरला सदांच म्हणटा चेडवांक सकल पूण चेडवांय सकल न्हय चेड्याहून आतां चेडवांय खूब फुडें पावल्या देव बरें करूं पूण ह्या तियात्रांतलें कांताराय म्हणटा तूं हय एक सोलो म्हणटा आनी ओपनिंग त्रियो सो जायती कांताराय आसात Ania एक व्हडलो गांव तुजो फ्रांसीक सोलमलो भुरग्यापणा दिवपणा करून मस्तो आसलो वायट जिवीत सोडून दी म्हूण सातो येळान निर्णय दिलो ताचे आयकोन सान फ्रांसीक बरो जावन रिजो गेलो आमची तू व्हडली तू किंबली बेंगलोर आपले शिकोवले करून आयज घरा पावता हांवें तुका सांगलेली ताजे रुचीचे सगळे जेवण अरे तू किती घेतलो अबलत जाताय सोकाय उडला की गोर संपूर्ण आम्ही राहतो पुरा जाणा कितले दिसांनी म्हजी तू आयज घरा येता ते हॉस्टेलान किती जेवता आनी किती खाताले ते सोड आयज सगळे जेवण ताजेच एकदम बरें केले मग जाणे आयज आमची तू घरा येता म्हणटूच हे आमच्या घरांत एक व्हडलें फेस्त एकूच मिनीट हय ह्या तियात्राचें तूं सेटींग करता फकत ह्याच तियात्राचें न्हय पूण जितले तियात्र चड करून ह्या रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जातात तातूंत तुजो मोठो वांटो आसता म्हणटच हें सेटिंगा उद्देशी बरे लोकांक तूं दिवपाचो प्रयत्न करता आयच्या ह्या कॉस्तासिनाच्या तियात्रांत जे हें सेटींग केलां ती पार्टीचेर सोंपता अशें तुवें केलां सोंपता तशें केलां थिंगा एक रूम केला आनी तितून गोड घेता तो एक रूम आमी रेडी केला हय म्हणटच ह्या गोड घेता ती ट्रान्सफरन्सी हातूंतल्यान तुमी दाखयल्या हय ट्रान्सपरन्सी हय आनीक हो सगळो जो सेट आसा तो तयार करूंक कॉस्तासिनाचोय तुका आदार जालो आसतलो की पार्थ कशी कितें हय ताजो म्हाका जायतो आदार जालो तेणें सांगलां म्हाका देखून हांवें हो सेट ते भाशेन तयार केला तुजो वावर असोच फुडें व्हर थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुजो गोरकार सोरो पियेता काय म्हणून पूण कित्याक बाबा हे संवसारात कोण सोरो पियेना हांव सोरो पियेना आनी हांवें सोरो पियेनासतना म्हजो संवसार केला आनी म्हज्या गोरकांनी हांवें सगळें सूख दिलां आनी म्हाका जाय तुज्याय गोरकारान तुका सूख दिलेलें पूण आयज हांवें ताका रस्त्यार पयला तो सोरो पिवन लोकूच पियेता पळय तो बाबा दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड आताच्या संवसारात मनीस उदक कोंबे आनी सोरो चड पियेता तू सोरो पियेना कित्याक तुका लायक जायना म्हणून बडी सोरो लायक जाता म्हणून तू सोरो पियेता पूण आतां तू कित्याक हायपर जाता विसे ताचो गोरकार सोरो पियेता म्हणून ताका कसली टेन्शन ते तू कित्याक टेन्शन तुज्या माथ्यार घेताय चल तू तोको नायला हांव तुका चाव घालता चल भितर किंबली एक जाण जाव पातांगाची दोरी आणि जिविताची जोरी एकूच जे मेरेन त्या पातांगाची दोरी तुज्या हातान आसता ते मेरेन तो पातांग वयर वाऱ्यार तुवें भोंवडावंक जाता पूण त्या पातांगाची दोरी तुंटूच तो पातांग आपल्याक जाय थंय भोंवता आनी वेळ पावतकूच खाला पडटा जाल्यार तू कितें म्हणूंक सोदता म्हजो पातोंग हांव वाऱ्यार सोडिना